दिवचलेचे आदले आमदार सर्गेस्त पांडुरंग भटाळे हांच्या पुतान ब्रेस्तारा वाळपय एका कार्यक्रमान काँग्रेसीन प्रवेश घेतलो। आपल्या बापायचो काँग्रेस पक्षार विश्वास आशिल्लो। त्यांच्याच पावलांचेर पावल मारपाक आपणे काँग्रेस पक्षान प्रवेश घेतला म्हण ह्या वेळार सिद्धेश उलयला। RDX को खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। हांवें आयज काँग्रेस पार्टीन एंट्री केला। म्हजे डॅडी कांयच फॅमिली पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नासतना काँग्रेस पार्टीक काम करून ते MLA जावन मागीर फुडें वचून सिवील सप्लाय मिनिस्टरूय जाले आनी एकदम सिंपल मनीस आशिल्ले ते। आनी काँग्रेस पार्टीक तेंच्यांनी फूल आपले पॉलिटिकल ते काँग्रेस पार्टीनूच हें केलें आपलें। सो तेंचें काम हें करून तांकां फॉलो करपाक म्हणून आयज हांवें काँग्रेस पार्टीन प्रवेश केला आनी काँग्रेस पार्टीन काम करतलो अशें डिसिजन घेतला। दवरो गेलो त्या प्रमाणे बरें दिसता की आमचे जे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसचे गिरीश चौडणकर सर हांकां बरो पाठिंबो मेळटा, जाणट्यांचो जावं युवकांचो जावं। तेंच्यांनी मुद्दाम जे आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना मुद्दाम तेंच्यांनी येवन हात दिताले आनी सांगताले तुमी गो हेड, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा अशें म्हणजे आमी जे प्रचाराक भोवले ते दिसलें की जे काँग्रेस जे लोक आसा ते अजून पर्यंत काँग्रेस 70तले लोक काँग्रेस अजून काँग्रेस वाटेन आसा आनी ते काँग्रेस वाटेनच रावतले। कारण जे स्वाभिमानी जे असे कितलेशे लोक जे काँग्रेसचे लोक आसा 70 आनी ते आयज गेलीशी कितलीशी 40-50 वर्सां काँग्रेस वांगडाच रावल्ले आसा। मतदारसंघान जे माजी मंत्री जावन गेले पांडुरंग भटाळे त्यांचे आम्ही बिचोले ब्लॉकच्या वतीन आमच्या काँग्रेस स्वागत करता काँग्रेस पार्टीन। आयज बिचोले अशी स्थिती आहा की डेली म्हाका दिसता कितलेशे फोन येता, डेली सांगत आहा सगळ्या पार्टीचे इवन BJP सगळे की आमकां काँग्रेसीन जॉयन जावपाक जाय। आणि एक वेगळे वातावरण आहे बिचोले मतदारसंघात जर तुम्ही प्रत्येक गावात जर पळोवपाक गेले किंवा म्युनिसिपालिटी एरियान जर पळोवपाक गेले तर एक सूर सगळ्यांनी राहिल्लो आहा की ह्या फावटी जे 20 वर्सां बिचोले मतदारसंघात जो अत्याचार जालो म्हणजे हे अन्याय जालो ते लोकांक आयज खंय तरी कळ्ळां की 20 वर्सांनी हे BJPन आमकां यूज केला म्हणून। आनी आयज ते तयारीन रावला की केन्ना 23 तारीख येता आणि आयज जे काँग्रेसीन आयज लिडरशीप दिल्या आमकां नॉर्थाक जे एक सक्षम कॅन्डिडेट दिला आमचे गिरीश बाब त्याच्या वाटेन प्रत्येक जाण सांगत आसा, येवन सांगतायत म्हणजे एक आनंदाची गोष्ट। आमकां इतले अभिमान वाटता की आयज लोक आयज गाडी दिसली की येवन सांगता आमी गिरीशा बरोबर आहा, आमी गिरीशा बरोबर आहा। काँग्रेस पक्षान तेणें प्रवेश केल्लो आसा ह्या वेळार तेजें हांव स्वागत करता आनी पॉलिटिकल करियराच्या तेज्या सुरवातेक ताका बेस्ट विशीस दिता आनी आमचे काँग्रेस पक्षान जे युवक काँग्रेस पक्षान येवपाक सोदतात तांकां आमची दारां उगडी।